हे पळयात गोयच्या अभयारण्याच्या प्रॉपर्टीच्या लोकांचे दावे. एकूण 10,136 दावे आसात. एसटीचे 6,094 दावे. तातूंतले 5,843 वैयक्तीक दावे आणि 260 सामुदायिक दावे. हेरांचे 4,042 दावे, 3,924 वैयक्तीक दावे आणि 118 सामुदायिक दावे. एकूण दावे 10,136. अभयारण्यात रावपी एकूय फामिलीक घरा भायर काडची न्ही असो निर्देश गोंय सरकारान राना खात्याच्या आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिला. राज्यस्तरीय मॉनिटरींग कमिटीची बसका मंगळारा सचिवालयात जाली. अभयारण्यांनी आदीसावन वास्तव्याविशीं मागल्यात ते पुरावे दाखोवप सोंपें ना. चीफ सेक्रेटरी जो आमचे स्टेट लेवल मॉनिटरींग कमिटीचो चेअरमॅन आसा, तेणेन जे अधिकारी थिंग आसले तांकां स्पश्ट डायरेक्शन दिल्लें आसा कोणाचेंच इविक्शन करचें न्हू, कारण सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी स्टे दिल्ले आसा. ते 2 एविडन्स मागता. एक गांवांतलो एक कोण ज्येश्ठ नागरीक जो 75 वर्सां किंवा वयर आसा, तेणें एक एफिडेविट दिवप. त्यो सगळ्या लोकांनी आपल्या एप्लिकेशना वांगडा सबमीट केल्ले आसा. दुसरो एविडन्स आसा तो तांकां एक असो एविडन्स जाय की केन्नाय फॉरेस्टान तुजेर केस घातली आसपाय किंवा मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान तुका नोटीस काडली आसपाय जाय अशे तरेचे. आनी आमचे त्या सायडीन तर खुबसो अशे विशय आसा की खुबश्या लोकां कडेन अशे तरेचे डॉक्युमेंटूच ना. ते फॉरेस्टाचें काम एक्चुअली, पूण फॉरेस्ट त्या जाग्यार पावलो ना केन्ना, जाल्यार त्या लोकांची चूक ना. म्हणटकूच हो इशू हांवें रेज केलो मिटिंगेक आनी सांगलें की ताजेर कितें अल्टरनेटीव काडपाची गरज आसा. आनी चीफ सेक्रेटरीनी तशें सजेशन दिलें की हेजेर कितें अल्टरनेटीव काडपाची गरज आसा. आनी फाल्यां दिल्ली ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरीची मिटींग आसा ह्याच विशयाचेर. सगळे स्टेटीचे सेक्रेटरी डायरेक्टरांक आपयल्या. सो आमी तांकां सांगलां की हो मुद्दो जो आसा सेकंड एविडन्साचो तो मिटिंगेक मांडचो आनी ताजेर कितें सोल्युशन काडपाक काडून लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. आता हो सगळो डाटा बुधवाराक केंद्र सरकाराक वतलो. अभयारण्यांनी बेकायदेशीर रावपी फामिलींक थंयच्यान भायर काडचें म्हूण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्लो. फाटल्या सप्तकान रिव्ह्यू घेतना आदेश स्थगीत दवरून केंद्रा कडच्यान राज्यांतले परिस्थितीचो जमनीचो स्टेटस मागला. कोर्ट कितें थारयता ताचेर ह्या रानावासींचो फुडार. तो मेरेन ह्या फामिलींक थाकाय. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीश कुंकळकार.